सरकाराक धारेर धरपाक सगळे 7 विरोधी फुडारी एकठांय आयला। विरोधी पक्षाचो आवाज बंद करून उडोवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसा आनी तातूंतलोच एक भाग म्हटल्यार 4 दिसाचे विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन। अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फोग काडलो। सरकारान कितले यत्न केले तरी आमी 7 जण साथ हे आनी आमी गोंयकारांचे प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें युरीन ह्या वेळार म्हटलें। टुडे ऑल ऑफ अस ऑपोजिशन MLAs आम्ही आज एकठांय जाले टू डिस्कस ऑन जी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जाल्या। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जे म्हाका दिसता द थर्ड सेशन ऑफ द 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली which is to be held on 16th, 17th, 18th and 19th for only 4 days. So basically there is हो सरकाराचो एक प्रयास जाला की to silence the opposition, but we are all together, all 7 of us, हम साथ हैं, and we will definitely be the voice of Goans irrespective of our political differences. Today गोंय सांबाळपाक जो जे म्हाका दिसता सरकार the corruption, the amount of rise in crime cases वयता थिंगा जे हे सरकारान जे आज चल्लां to expose them, all of us are together, we will always be together.